आमच्या पापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आमच्या पापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेगळ्या. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेगळ्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सगलीं यात्रेकारां एकाच जाग्यार रावना, पूण एके स्वातेर तावन दुसरे स्वातेर, एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत वो एका देशांत तावन दुसऱ्या देशांत वेगवेगळ्या कारणां पासत वेता. शेकी संवसारांतली यात्रा सोंपतच आमी स्वर्गार वचूंक जाय. जी दुसऱ्या जाग्यार तावन आमच्या गांवांत येतात तांकां आमी स्थलांतरी बाबा भयणी म्हणटा. आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरी बाबा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळून तांचो समुदायीक बरवासो थिरावया. हो विशय मनान दवरून स्थलांतरी बाबा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी तांचो समुदायीक बरवासो थिरावंक सा फ्रांसिस्क शावेराचे मोजतीन खुर्सार खिळयलेल्या जेजू लागीं हे मिसाचे भेटेंत मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, हीं चिंतना मनान धरून आयज आदलें गोंय हांगासर पवित्र खुरीस आसा ताच्या समोरणाचो उगडास आमी करता. जेजून आमच्या मोगा पासत आपलें जिवीत खुर्सार ओंपून दिली. ह्याच खुर्साचो मोग आमी करूंक आनी आमची यात्रा ह्या संवसारांत आमी चलतना दिसपट्ट्या जिवितांत येतल्या खुर्साक वेंग मारूंक शेवटाक जेजूच्या जिवनपणांत आमकां वांटो मेळूंक आदार मागतना सबार फावटी जिवितांत खुरीस आयले तेन्ना मोगान वेंगूंक घोडेक आमी चुकल्या. दूख आमी धरून ह्या वेळार काल्तिकायेन बाबाच्या बोगसण्याक उलो करुया. हांव पातकी सोर पुतवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारूण बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे बसत बागेवून सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुतविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Somiaka krótko, somiaka
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. लोकगोंडीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगूर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मोच्चाक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय. ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस कोचचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताची नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोजेसान एक पिटूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पिटूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचे उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केल्लें तें कदींच विसरूं न्हय. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केलें तें कदींच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक मोजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुरविल्ले गूट तुमच्या दोल्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. तर तांकां मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजान तावन ताचेशी परतोताली. तेन्ना देव आपलें कोडोप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. पूण तोंडा परती मात ते ताचें उलोवप तांच्या ओंटाची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्ल्या उतर काळजान ती सांबाळली नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोनवालायेन ताचें पातोक ताणें भोगशिल्लें आनी तांकां सोडयलीं
आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो आपलो क्रोध तांचेर सोडूंक दिलो ना जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. भाग्यवान पावलोन फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्यावून तो घालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत सरकार संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिवी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगले रोचणेक परगोडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गार्थान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, आमचीं गोंयकारां आमचींच गोरजीं जावं भारतांत जावं दुसऱ्या संवसाराच्या देशांनी शिंपडल्यांत खंयच्याय संवसाराच्या कोनशाक तूं वेशी आमचीं गोंयकार भावां भयणां आसात थंयसर. आमच्या भारत देशांतूय आमचींच गोंयचीं भावां भयणां वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर आसात. जायत गडे आपल्या पोटाक लागून, वावराक लागून, आपलो घोराबो सांबाळूंक,
जायत घोडे आपल्या भुरग्यांच्या बरेपणाक लागून, शिकपाक लागून, घोडे दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून आयचो विशय, आयच्या दिसाचो विशय आमकां हाचो उगडास करता. मनीस आपल्या स्वयंबानूच एके भाशेन एका जाग्यारतान दुसऱ्या जाग्यार वेता, एका देशांतान दुसऱ्या देशान घोडे वेता. आमच्या गोंयांतूय जायतीं भावां भयणां आसात जीं घोडे आपलो गांव सोडून, आपलें घरदार सोडून घोडे आमच्या गोंयांत आयल्यांत. ताका आमी म्हणटा मायग्रंट्स इंग्लीश भाशेन, कोंकणी भाशेन म्हणटा आमी स्थलांतरी भावां भयणां. आपलो गांव, आपलो देश सोडून आमच्या गोंयांत आसात, वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून. जे भाशेन आमी दुसऱ्या जाग्यांचेर वेता, हिवूय भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात. आयचो विशय आमकां उगडास करता असल्या आमच्या भावां भयणां सोबें जे आमच्या गोंयांत आसात. आमची वागणूक, आमचें काळीज, आमचें मन कसलें तांचे सोबें, कशी आमी तांकां वागयता हाचेर नियाड करूंक पवित्र सभा आयज आमकां ह्या आयच्या बलिदानांत उगडास करता. आयच्या दिसाचो विशय तो स्थलांतरी आमची भावां भयणां जी आमच्या गोंयांत आसात, तांचें खाशेलेपण आमी राखूंक जाय, तांकां मानान रेस्पेतान आमी लेखूंक जाय. कित्याक ही आमची भावां भयणां आमचीच भावां भयणां तीं. आयचें पयलें गायन आमी केलां, भाव भयणी आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं आमी. आख्खें मनीसकूड, कोणूय मनीस तो जावं, खंयच्याय धर्माचो तो जावं, खंयच्याय देशाचो तो जावं, खंयच्याय गांवचो तो जावं, तो देवाचो पूत, देवाची धूव. आनी ह्या पासत आमी कातोलीक भावार्थाची मनशां मनीसपण पयलें. मनशाक आमी मान दिता, मनशाक आमी रेस्पेद दिवंक फावो. आयचो विशय आमकां ताचो उगडास करता. आयच्या पयल्या वाचपान लोकगंतीच्या पुस्तकान उगडास केला आमकां इस्रायल पोरजा, देवान विचून काडलेली पोरजा. देवान तिका एक देश बासायल्लो आनी त्या देशान वचूंक वाट चलताली ती. It was a pilgrim people. The people of Israel were pilgrims. They were also migrants. एका गांवांसान, एका जाग्यारसान दुसऱ्या जाग्यार वेतालीं तीं. त्या मनशाचें जिवीतूच आमी सगलीं ह्या संवसारान यात्रेकारां म्हूण आमकां उगडास करता. जे भाशेन इस्रायल पोरजा वाट चलताली बासायल्ल्या देशान पावूंक, आमी जेजूची फाटलावदारां ह्या संवसारांत आमी एक वाट चलता आनी आमी स्वर्गार पावूंक जाय. That is our destination, that is our goal, that is our destiny. All of us need to be in heaven one day. आमी सगलीं यात्रेकारां, we are pilgrims in this world. We are like migrants. आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, देवाचो पूत तो, स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयलो तो. आयचें शुभ वर्तमान बागीवन जुवांव म्हणटा, देवाचो सोबद आमचे मदें आयलो तो. आमच्या मोगा पासत स्वर्ग सांडून संवसारांत आयलो तो. मोगाच्या भावांनो भयणांनो, आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाड करता. हे मीस आख्खा भेटयलां. Migrants, all those who are in Goa, they have left their land, they have left their families, and they are in Goa for various reasons. How do we treat them? How do we call them? How do we address them? हाचेर आमी नियाड करता आयज. दुसरे सुवातेर आयज आमच्या आदलें गोंय आमचें, थंयसर सांता मोनिका, थंयसर जेजूची इमाज आसा जी रोडली, दुकां रोडली ती, रोगताचीं दुकां. द विपींग क्रॉस म्हणटा आमी. आयज पवित्र सभा तिचो उगडास करता.
ह्या पासत आयची वाचपां आमी थंयची घेतल्या खुर्साची वाचपां. आनी तिसरे सुवातेर हे आयचे मीस 3:30 वरांचे मीस भेटयलां आमच्या गोंयांत आमच्या कातोल्क पवित्र सभेची इस्कॉलां आसात. इस्कॉलां आसात आमची कितलीं. आनी इस्कॉलां उदेशी आमी कितलें बरेंपण शिपडायता समाजान. जेजूची मुल्यां आमी परगट करता. दर एका गांवांत दर एके फिरगोजेन इस्कॉलां आसात. ह्या आयचे मीस आमची इस्कॉलांच्या जी वावुरतात शिक्षणीक मोडार द ABE, the Archdiocesan Board of Education and the Diocesan Society of Education. ह्यो दोन आमच्यो संस्था ही आमची खातीं आमच्या गोंयांत शिक्षणीक मोडार कितलो वावर करता. हे 3:30 वरांचे मीस आयज ह्या वावरा पासत आमी मागता शिक्षणीक वावरा पासत. मोग चेष्टानो आयज ह्या मिसान वांटो घेतना उगडास करया आमकां. जे भाशेन आमची गोंयची भावां भयणां जेन्ना दुसऱ्या गांवांन वेता दुसऱ्या देशान वेता आमकां सगल्यांक हुस्को जाता. बरीं आसात काय तीं. Have they found a good job somewhere? Do they have a place to live somewhere? आमकां हुस्को जाता. कोणें तर तांकां कितें वायट केलें दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या देशान वायट उतर म्हणलें वी गेट ट्रबल्ड. हुस्को जाता आमकां. रेसिजम कास्टिजम वी गेट ट्रबल्ड. जे भाशेन आमची भावां भयणां दुसऱ्या गांवांनी आसात तांकां एक बरें जिवीत जाय आनी आमकां सगल्यांक जाय तें आनी तें मेळूंक गरजेचें. तेच भाशेन आमच्याय गोंयांत जेन्ना दुसरीं भावां भयणां आसात आमची जबाबदारी आमचोय कायदो ह्याय आमच्या भावां भयणांक आमचें एक बरें मन बरें उतर बरें काळीज आमी तांकां उक्तें करूंक जाय. आमचो कातोल्क धर्म खंयच्याच मनशा सवें वेगळो जार करिना. ही आमची भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात तीं आमच्या घरांनी घोडे वावर करतात ती नासतना आयज आमच्या गोंयांत वावर घोडे जायना. ती आमकां गरज तांची. हे तांचें खाशेलेपण तांचो भावार्थूय आमी ओळखून घेवंक जाय. आमचो बिस्म साहेब आमकां उगडास करता आमच्या गोंयांत जायतीं आमची असलीं भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात तीं कातोल्क धर्माची दी आमच्याच धर्माची दी. आमी जाणा जावंक जाय जेजूक आमी तांकां परगटची गरज आसा. आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी तांकां आमी घेवची गरज आसा. तांकां आमी कुशीन दवरूंक फावना. मे बी आर पॅरीश कावन्सिल्स आर एसोसिएशन्स जे भाशेन आमची गोंयची भावां भयणां भायल्या गांवांनी जाय तो बरो वावर करता फिरगोजांनी ते भाशेन आमची गोंयांतूय हें पावल आमी मारूंक जाय. आमचो बिस्म साहेब आमकां हाचो उगडास करता. आयज ह्या मिसान वांटो घेतना असलें मन असलें काळीज आमकां मागुया. कांय वर्सां फाटीं आनी आतांय थोडीं आमची भावां भयणां अशें म्हणटात गोंय आमचें गोंय गोंयकारां खातीर. आनी जायतीं भावां भयणां जीं भायर गेल्यांत दुसऱ्या देशांनी आसात तीं गोंय सांबाळूंक सोदतात. आपूण भायर गेल्यांत आनी गोंय सांबाळूंक सोदतात आनी अशें म्हणटात दुसऱ्या भावां भयणांनी गोंयची भायर वचूंक जाय. व्हेरी ट्रबलिंग. भायल्या देशांनी रावन गोंयचो हुस्को धरतात. तो गोंयचो हुस्को धरूंक जाय ना म्हणून हांव गोंयचो हुस्को धरूंक जाय. आमकां सगल्यांक गोंय गरजेचें. पूण आमचें गोंय सांबाळूंक सोदतना दुसऱ्याचें मनीसपण आमी चेपोवंक फावना. मनीसपण पयलें. जेजून आमकां तें शिकयलां. जेजू देवाचो पूत मनीस जालो. मनीसपण पयलें. दुसऱ्याचें मनीसपण आमी केन्नाच चेपोवंक फावना. आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां तें शिकयता. आनी ह्या पासत वांकड्यो शिकोवण्यो थोडे पावटी आमी त्यो आयकूंक फावना. चडशीं आमचीं क्रिस्तांव भाव भयणां ते आयकतात. भायर रावन
आमच्या गोंयचेर उडयतात वायट. गोवा इज ओन्ली फॉर गोवन्स अशें म्हणटात. बट दे गो आवट ऑफ गोवा हाचेर आमी नियाळ करची गरज आसा. आमचें काळीज, आमचें मन जेजू भाशेन सगळ्या मनशांक आमी उक्तें दवरूंक जाय. स्थलांतरी भावां भयणांक तांचें खाशेलेपण राखुया, तांचो बरवंसो वाडोवया. ही आमची गोंयची पवित्र सभा. हेंच देणें मागून, असलें मन, असलें काळीज आमकां दी म्हूण मागून ह्या मिसांत बापाक आमी उलो मारया. बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमची यात्रा चलयतना मनीसपण सांबाळूंक, मनीसपण राखूंक आनी ह्या वरवीं एकामेकाक मोगान विंगूंक आनी जिवंक हे वेळार काय आमची मागणी जेजूच्या हातान घालून आमा सुमेस्तां खातीर आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी स्थलांतरी भाव भयणाचें खाशेलेपण सांबाळून तांच्या समुदायीक बोरवासो थिरावंक आपल्या प्रवचनांतल्यान तांचे पासत आपलो तालो उबारूंक प्रयत्न केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी स्थलांतरी लोकांक फावो त्यो सवलतो दिवंक आनी तांचे होक राखूंक आनी कायदे काडटात ते सगल्याच्या बरेपणा पासत काडूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर झूज चालू आसा. ह्या झुजाक लागून जो लोक स्थलांतर जाला त्याच्या देशांत शांती येवंक आनी त्या लोकांक परतून आपल्या गांवघरां शांती जिवंक मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या शिक्षणीक खात्यांनी स्थलांतरी लोकांची आनी ताचे भुरग्यांचें खालतीपण वळखून घेवंक ताचो समुदायीक बोरवोसो थिरावून तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा सुर्गींच्या, आमी सगळीं तुजी आपुरबायेची. ह्या संवसारांत आमी जियेतना एकामेका सोबीं बरो संबंद आमी सांबाळूंक, बऱ्या संबंदान आमी वावरूंक आनी ह्या वरवीं तुजो मोग सगळ्या मनशा कुळाक उगडापी करूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पेटोने वेळार गीत आमी गावया. निश्कोळोक निर्मळ उंडो. Vedi c'era
मोच्या भयणी भवनो तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पुरीत सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांची बोगसणे जोडून घेतली. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळ्यांनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायली. रुखांतावन मोरोन उपजोली. रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo sorvespor tu. Dolbarazo sorvespor tu. Sorganizo sarbolja voi popa. Sorganizo sarbolja voi popa. Unsorgi tu caso Isu. Sorvesporacina Yeda hatakasu. Sorvesporacina Yeda hatakasu. Unsorgi tu caso Isu. बापा, कोरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुम्ही समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत ते वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotonia. तुझ्या कुसामारी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जिसूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी, कार्दिनाल फेर्रा आमच्या गोळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बेसपा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरबोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समाची दया करून आनी मागता अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बायगोवन झुजे बायगोड न उरता आनी सोडकतका मानवाल्या ते सगळां भक्ता बरोबर सासाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्याच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची यात्रा ह्या संवसारांत आमी थांगतना दर एका भावा भयणांक आमी मोगान सांबाळूंक, मनीसपण अदीक विस्तारूंक आनी ह्या वरवीं आमी कोरी देवाची भुरगीं म्हूण सगळ्या मनीसकुळाक दाखोळ करूंक आमकां आयती कर म्हूण मागून जेसून शिकयलोले प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षी दाव, तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां टायणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यांक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं माये मोगान एकामेकाक जेसूची शांती वांटुया. देवाची संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शिणे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिणे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओच तो जेसू आमकां सगळ्यांक बापाच्या मोगान एकठांवंक आपलें जिवीत खुर्सार ताणें ओपून दिलो. ह्याच जेजूच्या जेवणांत आमी आतां भावार्थान वांटू घेता ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावटिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमिन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्माचे संस्कार घेतलेले आहेत त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम संस्कार ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sorbes porcit logod vo, sorbes porcit logogar, zacon pole, sorbes porcit logod vo, sorbes porcit logogar, sorbes por acasiun sota. Moce dole, calis moce corrupieta. Sorbes por acasium sota, moci așa pacupieta. Tace vater moce dole, calis moce corrupieta. Zacun pole, sorbes porcit logod vo, sorbes porcit lomogar, zacun pole, sorbes porcit logod vo, sorbes porcit lomogar. Zacun pole, sorbes porcit logod vo, sorbes porcit lomogar, zacun pole, sorbes porcit logod vo, sorbes porcit lomogar.
Zakon que, zakon pole, sorbes porkit logorbo, sorbes porkit logoga, zakon que, zakon pole, sorbes porkit logorbo, sorbes porkit logoga. या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. आमच्या काळजांत शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिन वाचुया. सगळीं उबी रावुया. Brattuia, Sumia Jesu Krista, कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या कुर्सांतावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्लाय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनोज्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल ते कायेन मागता जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री लुसियो डायस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या फादर हेनरी फाल्कांव हांकां आमचे दिनवास. तेच परी गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक करूंक आमकां आदार दितल्यांक आमी दिन वाचता. आज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळची 6 वाजता, 7:15 वाजता, 8:30 वाजता, 9:45 वाजता, 11 वाजता आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लिशीन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकाच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक बायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतात थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते 6 सांजे 6 पर्यंत बाजलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. थंय तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. 29 सगळ्या याज्ञिकां आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतल्या. 29 12:15 वाजता मराठी भाशेन मीस आसतलें. 30 हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:45 कॅननाचें मीस आसतलें. 11 वाजता तामील भाशेन मीस आसतलें. 12:15 वाजता मल्याळम भाशेन मीस आसतलें. 2 वाजता सगळ्या स्थलांतरी म्हणजे मायग्रंट्स हांकां हिंदी भाशेन मीस आसतलें. ह्या मिसाचे भेटे भक्तीपणान भाग घेतल्यांक तशें हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस कुटुंबा पासत भेटयला. सगळीं उबी रावुया. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. सोर पुदविदा देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. ह्या मिसांत जेजूचो मोग आमी अनुभवला. स्थलांतराची भेट आमचे सोबे जाताना जेजूचो मोग तांकां उगडापो करूंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. सांव फ्रांसीस शावेराक मागणी. सांव फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बाप्पाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्याक आपल्याक जाय तें ओगेपणान मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटाव. आमेन. कांय खोलवण्यो फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत तुमच्यान दिवंक जातात. तुमच्या कासा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचोन ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पडेशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसेक कळोवचें. देव बरें करूं. My dear brothers and sisters, in the gospel today, Jesus is seen as the pilgrim and migrant. Jesus descends from heaven to earth and for our salvation suffers, died on the cross and is resurrected. We all are pilgrims. We do not stay in one place, but we keep moving from one place to another, one village to another, one country to another.